Usciamolo, portiamo mi vololo, mi solta, ya mi canso, no man, Dio muriaria, oi mo, portiamo, no man, Dio muriaria, oi mo, portiamo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. बागियोन जुआंव मारी बियानी केन्यानान सादो आसलो. आत्मीक वाटेन लोकांक ओडूंक आनी वाडोवंक देवान ताका एक खाशेलो गूण फावो केलो. देखून फिरगोजांनी वावुरतेल्या पाद्रीक तो एक नमुनो आनी आस्कारी. आयज ताचे पोरवे दिसा जेन्ना आमी गवळ्याचो दीस पास्टर्स डे मनयता, आमच्या पादविगारा आनी पादकुरा पासत बापाक आमची मागणी उबारुया. पाद्रीच्या जिवितांत आव्हानां चॅलेंजीस आसतातूच. सद्या कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून कांय म्हयने आमचे इगोज बंद आसा. लोक सदांचे भाशेन तांकां दिश्टी पडनात आनी मेळनात, पूण एकसुरे आसुनूय देवाची आनी लोकांची सेवा ते करीत आसात. हे परिस्थितींत आनी तशेंच सदांच तांणी जेजूचो सांगात आनी आवय मरयेचो आलाशिरो भोगचो म्हूण ह्या मिसांत आमचे कोतकोतीत प्रार्थन तांचे खातीर उबारुया. बोमोगाल भयणी भावांनो, आमच्या फिरगोजकारांनो, तशेंच गोवा केबल TV वेल्यान हे मिसांत वांटो घेवंक आपआपल्या घरांनी आसलेल्यांनो, तुमकां सगल्यांक आज मागीर मोगाचो येवकार. जे भाशेन सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आज बाग्योन जुआंव मारी अभियानी गोवळ्याचो आस्कारी आजची परब पवित्र सभा समारंभता 4 ऑगस्टाचे 1859 वर्साक आर्सवाड गांवांत तो संपून गेलो. गोवळ्याचो आस्कारी 42 वर्सां एकाच त्याच गांवांत रावन ताणें थंयचे सगळ्या लोकांक देवाशी ओडून हाडले. आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान, मागण्यांच्या जिवितांतल्यान आनी आपल्या स्वादेपणांतल्यान ताणें देवाक एक किरीत पर जाय की भाशेन जोडून घेतली. आज जुआंव मारी अभियानी हाची परब संभ्रमतना आमचे गोवळे पासत मागुया. जेजूचे काळज सारके ते जावं. बाग्योन जुआंव मारी अभियानीक आपलो नमुनो कसो दवरून आपल्या हाताक काल आसलेल्या आपल्या शेळयांची निगा, शेळयांचो सांबाळ करूंक आनी जायते फावटी जेन्ना ते चुकतात, आपले असोगतायेन ते भूंय पडटात, तेन्ना आमी तांकां आमच्या मागण्यांचो पालव दिवंक, आमचे बरी बुद्धीचो आनी आमच्या उत्तेजनांचो हात दिवन तांकां उबारूंक आमकांय कृपा दी म्हूण हे मिसांत मागुया. आनी बरे भाशेन ही आमची भेट देवाक मानतली जाल्यार आमी सगळीं असोक्त, पाद्री आनी गृहस्थी आमी असोक्त, आमी देवाचेर आनी भाव भयणांचेर चूक केल्या म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे काळजांतान देवा लागीं बक्षणी मागुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडयुगीस रावन आमची एकेकल्याची इंतेसां हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासून मागुया बरी भलायकी
काळजा मनाची शांती मागुया आज आपलो लुगणांचो दीस पालटेले बसत मागुया मरून गेल्ले आमचे भाव भयणां बसत तांकां देवान आपली काकुतीन सासणाचे विसवान घेवन मागुया जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडींत आसात कोविड-19 हाचे पॉझिटिव्ह केसीस वाडत आसात मागुया देवान आमकां राखच्याक आनी सांबाळच्याक मागुया आज सगळ्या गोवळ्या पासत आपआपल्या फिरगजांनी वावर करतल्या गोवळ्या पासत कोविड-19 पासून मरून गेल्यात त्या आमच्या यादनिकां पासत हे पिडेक बरी पडल्यात जायते आमचे पाद्री भाव तांकां देवान आपल्या पुताचे मोहिमेंत वांटो दिवंक मागुया सर्वेश्वरा आमचे दयाळ बापा बागयोन जुआंव मारिया वियानियाक तुवें बऱ्या गोवळ्याचे उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेडयांक तुजेशी पोत्तून हाडून आनी तुजे पोरजेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या शेगुणांनी नेटयलोय ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गोवळी जावं आनी तांच्या सांगाताक आमी सोगलीं आमच्या भाव भयणांच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदाक पावूं हे आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परेचें उतर जेरेमियासाक अशें पावलें. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगल्यांत ती सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे दुखीक ओकोत ना आनी तुजो गाय पेकचो न्हय आनी तुका सगळ्यांनी सोडला. तुज्या गायाक ओकोत ना, तुका बरो करूंक आनीक उपाय ना. सगळे तुजे मोगी तुका विसरले, ते तुजी खबर घेनात. कित्याक दुस्मान दुस्मानाक करता तशें हांवें तुका मार दिला. तुका बरीच खास लायली, कित्याक भोव व्हड तुजो गुन्यांव. मेजूंक लेखूंक जायनात तितलीं तुजीं पातकां. तर तुजे दुखी पासत कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक वखद ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून, तुजीं पातकां हिसपा भायलीं देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां हांव जाकोबाचें तोंबू नव्यान उबो करतलो आनी ताच्या घोराची दया करतलो. आपल्याच गोट्टानाचेर शार नव्यान बांदून येतलें आनी राजवाडो आसलो तसो आपल्याच जाग्यार नव्यान उबो जातलो. तांच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं दिनवासनेची गितां आनी खुशालकायेचे उल्हास. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती आनीक देंवोचो ना. तांकां मान दितलो, किकोंत करचो ना. आदीं आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पुतधवो आसतल्यो. तांचें मांदोळ म्हजे मुखार थीर उरतलें. तुमकां दुमाडो दितात
तितल्यांकूय हांव धुमाळो दितलो. तांचोच एकलो फुडारी तांचो जातलो आनी तांचेच मदलो तांचो ओदिपोती उपजतलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो, नाजाल्यार आपलो जीव संकटान घालून म्हजेशी लागीं सरूंक कोणाक तांकोत. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमी जातल्यात म्हजी परजां आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. म्हणुया, सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जोल्मुची आसा ते नवे पिडकेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगांच्या युगांत हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांतावन सर्वेस्पोर ओडो घाल्लो. स्वर्गांतावन प्रितुमेचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कोयद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जियोंक मेळटलें आनी तांची सोसोत सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुसल्या मदें ताची स्तुती करचे पासत देसा देसांचो आनी राष्ट्रा राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचें वंदन करतलो. जबाब. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. उद्गार. Sobiesporak, soy, sobiesporak, 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 soy, sobiesporak, 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 soy, sobiesporak, 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 soy. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Sobiesporak, soy, sobiesporak, 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 soy, sobiesporak, 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 soy, sobiesporak, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेरुसल्याक तावन फारिजांव धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हळें, पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली तुजे शीस कित्याक मोडटात? तूं ते जेवणा आदीं आपले हात धुनात. लोकांक आपणास अशें एकठांय करून जेजून तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडांत भितर वेता तें मनशाक मेळो करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशाक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हळें, हें तुजें उतर आयकून फारिजांवांक ओकमान जालो म्हूण तूं जाणय?
जेजून प्रतिपाल केलो. म्हज्या सोर्गीच्या बापाक लावूंक नात, म्हज्या सोर्गीच्या बापान लावूंक नात. तीं झाडां एकान एक उमटोवन वेतेली. तांची गजाल सोडात. कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार ते दोगूय खुणीन पडटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. फ्रांसाक फ्रेंच रेव्होल्यूशन सुरू जाल्लें. क्रांती त्या लोकांची. राजा राणीचेर आड लोकांचे हक राखचे खातीर हें फ्रेंच रेव्होल्यूशन एक इतिहासीक क्रांती जाल्ली. ह्या काळार जुआंव मारिया वियानी जल्माक आयलो. आनी अकोंड परिस्थितींत इगोर्जो मोडल्यो, पाद्रीक जिवेशी मारले आनी फ्रांसाक एके भाशेन लोक धर्म आपलो परगटूंक आनी जियोंक भियोंक लागले. असले परिस्थितींत भाग्यून जुआंव मारिया वियानी जरूय एका बऱ्या भावार्थी घोराब्यान जियेलो. 13 वर्सांचो आसतना ताणें पयलो कुमन्यांव घेतलो. कारण थंय सोंपेपणां नासलीं. त्या उपरांत ताच्या मनांत जालें हांव पाद्री जातलो. बापायक सांगलें तेन्ना बापायन ताका रोजा दिली ना. रोजा दिवंक 2 वर्सां गेलीं. आनी जेन्ना ताका पाद्री जावंक रोजा दिली तेन्ना ताचे लागीं शिकूंक जायनासलें. लॅटीन वॉज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आनी गिन्यानान मातशें जोर देखून ताचे लागीं हें शिकोवप करूंक खूब अवघड जालें. हे क्रांतीकूय लागून ताणें बोडकोणपुऱ्यान भोगची पडली. पूण ताचे सगळें आशिल्ली उर्बा केन्नाच देंवली ना. असो जोरत मरत म्हणलेल्या भाशेन भाग्यून जुआंव मारिया वियानी आनी इल्लें तरी शिकोवप केलें. आनी ताचो ट्युटर एक बरो यादनीक ताणें बिश्प साहेबा लागीं परवानगी मागली जुआंव मारिया वियानी हाका यादनीकपणाची मागणी दिवंक. जरूय शिकपान हुशार नासलो. बिश्प साहेबान जेन्ना ताका यादनीकपणाची मागणी दिली तो संतोसलो आनी म्हणूंक लागलो हाचे सवेन देवाचो हात आसा. 2 वर्सां एक धाकटुले फिरगोजेन पादपूर कसो वावतोच पादपूरूच कसो वावरूंक देखून स्कुरा हें उतर येता. ताका आर्स गांवांत धाडलो. हो गांव थंय लोक देवाक मानिनासले. ह्या गांवांत सगळो लोक रेव्होल्युशना खातीर कुशालकायेन नाचोन हांसोन उडून पियोन आपल्या दीस सारतालो. आमकां एक सुटका मेवली अशें ती समरमताली. इगोर्जेचीं दारां तर बंद आसलीं. जेन्ना भाग्यून मारिया वियानीक थंय धाडलो ताणेंच वचून इगोर्जेचें दार उगडूंक पडलें. जेन्ना तो आपले धाकटुले मालेत घेवन इगोर्जेंत रावंक आयलो लोकांनी ताची खेबणां केली. तोच इगोर्जेची गांठ वाजयतालो. तोच इगोर्जेचें दार उगडटालो. पूण कोणूच लोक इगोर्जेक येनासलो. कित्याक ताणी देवाक सोडलेलो. भाग्यून जुआंव मारिया वियानी ताचे जिविताचे बरोवणार सांगतात
सगळो गोत जेजू मुखार मागणी करतालो, दिंबयेर आसतालो, प्राचित करतालो त्या लोकां खातीर. एकलोच आल्ताराचेर येवन इगोर्जेची दारां उक्ती आसून मीस करतालो, उपास करतालो, प्राचित करतालो, फक्त उकडून पोटेटोज बटाटे खातालो खंय बाबा. थोडो थोडो लोक येवंक लागलो पळोवंक हो कोण पाद्री. बेश्टोच भितर सरूंक लागलो आनी सवकास सवकास भयणी भावांनो व्हडली मिलाग म्हळ्यार जो लोक आपले वायट जिवीत जियेतालो तांचे खातीर तांचें मन बदलपा खातीर जुआंव मारिया वियानी मागीत आसलो जेजू लागीं. इतलें की थोड्या वर्सां भितर फ्रांसाच्या सरकाराक पर्यंत आस गांवांत लोकांक येवंक संदी दिवंक जायती सोंपेपणां दिवची पडली. इतलो लोक ह्या बागयोंत पाद्रीक मेळूंक, ताचे लागीं कुमसार जावंक, ताची बूद घेवंक आस गांवांत येतालो. बाबा बिडीनो, हो यादनीक आमकां गोवळ्यांक फिरगोजांनी वावर करतल्यांक एक नमुनो कसो पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आतांचो बागयोन तो पयसलो न्हय. 1925 वर्साक पाप साहेबान ताका बागयोन म्हूण पासयलो. आज गोवळ्याचो दीस आमी पाळटो. आमच्या एक एकल्याच्या मना काळजांत जायते हावेस आसात. एका एका पाद्री विशीं जायतीं सपनां आसात. आमचो गोवडी असो 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 जावंक जाय अशें आमी धरता. ताका आमी खास पॅरामिटर्स घालता. एक गोवडी आमचे फिरगोजेन तो येता तेन्ना तो नो हाव सगळें जाणा जाल्लो जावंक जाय. न्हय शिकपान ग्रॅज्युएट, न्हय शिकपान हुशार, शर्माव सांगपाक हुशार, पूण तो जावंक जाय. आज जायतो लोक शेतान काम करपी पुऱ्यान, समाजीक मोडार कितें तरी सांगपी पुऱ्यान, संगिताच्या मोडार पुऱ्यान, तियात्राच्या मोडार पुऱ्यान ही मस्ट बी ए नो हाव असलो यादनीक आमी जायते फावटी रावता. आनी तो आमच्या मना प्रमाणे वचना जाल्यार जायते फावटी आमचें मन कोडू जाता. जायते फावटी आमी विचारता आमकां बिश साहेबान कसलो पाद्री धाडला. बाबा बिडीनो ना. आमी आज सुरवातेचें गायन केलां ते भाशेन मनशां खातीर मनशां मदलो देव विचून काडटा. जॉन मारिया वियानी कोणाक नाका आसलो, ताचे बिश साहेबान ताका पयस घालिल्लो एका एकसुऱ्या धाकटुल्या खेडेगांवांत, ज्या गांवांत क्रिस्ती जिवीत एके भाशेन सारकें मेलेलें. आनी ताणें आपल्या आजीरपणान आनी आपल्या साद्या जिवितांतल्यान तें बदल्लें. He was never a bright student in the seminary. He was just pushed to priesthood. And yet, he had a heart of Jesus to change the entire village of ours. आख्खे फ्रांसाचो लोक खंय त्या बागयोन पाद्रीची उतरां आयकूंक येतालो. आनी कुमसार जावंक कोणूय जर पातो चुकयला जाल्यार देखून तो तांकां उगडास करता. हें देवान ताका कास देणें दिल्लें. आज आमी आमच्या गोवळ्यांचो दीस पाळटा आसतना भाव भयणीनो आमचे गोवळे पासत मागुया. तांचे सवें जेजूचो रूपकार पळोवया. तांची असोक्तायच पळोवन न्हय पूण तांचे सवें आशिल्ले गूण आपणावया. तांचे पासत मागुया. पयले सुवातेर आमची मागणी आमच्या गोवळ्यांक सदांच जाय.
जेजूचे काळज सारके ते गवळी जावं, बागयोंत पाद्री जावं. दुसरे सुवातेर जेजूच्या संबंधान ते सदांच जियो, जेजूच्या एकचारान ते सदांच आसा. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो तांकां देवचारा मेकळे राख, देवचाराच्या चोपकेंतले वाटाय. द devil is prowling like a roaring lion to devour us, and especially to devour the priests. देवचार रावता, आमचे अशक्तायेक वळखता. आमी आमचे पाद्रींक पासत मागूंक जाय, तांकां राखूंक. हें याज्ञीकपणाचें देणें बाबा भयणीनो एका मातयेच्या आयदनांत आसा. तें आयदन सांबाळूंक आनी जेजूचे काळज सारके आमचे गवळी जावं आज खेरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. उबी रावया आनी आज ह्या संतोशाच्या दिसाक आमच्या गवळ्यां खातीर थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, सगल्या गवळ्या बापांक आनी केरीत भाशेन फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापाक आशिर्वादान भरून तांणी मोगान आनी काळजीदारपणान देवाच्या राजाची बरी खबर क्रिस्ती बावार्थ्यांक परगटूंक, सगल्या वायटांतले निवारूंक बापाची उपोत करपा तांकां फावो कर म्हूण त्याच बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. आमचे फिरगोजेंत आदीं वावरून गेलोल्या आनी आतां वावुरतल्या याज्ञीक पादविगार फादर सिप्रियान आनी पादकूर फादर कायतान हांकां बरे भलायकेन सांबाळ. सोरवय कुरपेची देणी तांकां फावो कर आनी तांचें याज्ञिकी मुनियारपण सदांच सुफोळ कर म्हूण आमी मागता बापा. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. ओज्याचो भार घेवन आसात तीं म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलों. पिडेंत एकसुरपणांत आनी जाणटे पिरायेर आसात त्या याज्ञीक भावांक तुज्या हातांत घालता बापा. तुज्या ओमोळीक रोगतान तांकां घोटाय दी आनी जिविताची पेकोवणी फावो कर म्हूण विस्वासान हें मागणें कोत्ता बापा. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. कोरोना व्हायरस हे पिडेंत आमी आनी आख्खो संवसार सांपडलेलो आसा. तुजे काकलुतीचो हात उबार आनी आमची काकलूत करून हे पिडेंतली आमकां आनी आख्ख्या संवसाराक निवार म्हूण कालतेपणी मागता बापा. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर. आमचे फिरगोजेंतल्या मोटवाशी आनी लौकीक भाव भयणी खातीर तुका दिनवासतांव सोमया. आमच्या गवळ्यां बरोबर ती भावपणाचो आनी एकचाराचो समुदाय घडोवंक ती तांचे बरोबर वावुरतात. तांकां तुज्या मोगान बोर आनी उर्बेन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बोर म्हूण मागतना ही असली याज्ञिकी आनी म्हत्वाची जिविताची आपोवणी आमच्या भुरग्यांक फावो कर म्हूण मागता हांव बापा. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया
सर्गीच्या मोगाळ बापा, भाग्यन जोआ मारिया वियानीक तुवें ओतमें जोडपाचे आशेन बोल्लोय. सगळे आपले पोरजेक देवाशी ओडून हाडूंक संस्कारांनी आनी तुज्या उतरान तांकां पोसूंक आमचे गोवळ्यांक किरीत उर्बेन बोर आनी तांचो वावर सुफोळ कर म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोन आमी गायन गावया. कितें घालताय त्या उंड्यान C21 पान 37, C27, C21 पेज 37. आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या शुभेच्छा आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सोर पदवीदार आनी भोव व्हरत्या देवा, भाग्योन जोआ मारिया वियानी हाच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुज्या मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जोआ मारिया वियानी तुज्या भक्ताच्या मनाक आयची परब समरंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव कोत्ताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची जिविताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंबीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ती म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगुटया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची उदे करून जे गवळी जे याज्ञीक हे आमचे फिरगोजेंत वावर करून गेल्यात आनी ह्या संवसाराक अंतरल्यात ते सगळ्यांची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे फिरगोजेंत वावरून गेल्यान आनी जिवे आसात त्या दर एका याज्ञिकाक तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरगुता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवले ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उदा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनान. आमेन. भयणी भावांनो, जेजूच्या काळजा सारके आमकां गवळी जाय. गवळ्याचें मुखेल काम म्हणजे भावार्थाची शिकवण आपल्या भावार्थ्यांक दिवंक, संस्कारांनी तांकां पोसूंक, पांचवे चोर भाशेन व्हरूंक, देवा सोशिल्ले पयस केल्यात तांकां देवाक लागीं हाडूंक. आनी हे सगळ्या वावरांत जेजूच आमच्या याज्ञिकांक, आमच्या गवळ्यांक आपलो तेंको दिता. दिसा दिसपट्टी मिसा भेटींतल्यान जेजू बराबर आपल्याकूच मोडून आपले पोटचे खातीर आपलें जिवीत करचूंक तांकां स्फूर्ती मेळूंक जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सुरपांतल्ली सुटोय आनी सुरवाखंडांतली वाटाई कित्याक राजदूतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूट चलयता सासणाच्या ससनाक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतली देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती दिया. ओ जेजू आमचो बरो गवळी ओ जेजू देवाचो पूत मनशा कुळाचो सोरमुंडार देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताचे जेवणान आतां वांटू घेतिली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमयावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू बऱ्या गोड्या D13 पान 50 आनी 4 D13 पेज 54. मोगाला जेजू तूं बरो गवळी ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयलाय. तूं आमचें जिवीत शांत करताय निराशी जिविताक समाधान दिताय. ह्या तुज्या व्हडत्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासता.
आमी तुका दिनवासताव आमच्या याज्ञिकाच्या जिविता पासत आमचे सोवे जबाबदारेन इश्टागोतीन भावपणान आनी मोगान ते वावुरतात बऱ्या वावरा पासत जायते फावटी आमकां शेबासकी दितात आनी चुकता तेन्ना आमकां शिटकायतात आमी बावळतान वाडूंक तुज्या उतरांतल्यान आमकां आत्मीक सोरो दिवन वाडटात ह्या तुज्या उदारपणान आमकां फावो केल्ल्या गवळ्या पासत तुका आर्गां दिता आमच्या गवळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी वायटांतले तांकां निवार तुज्या काळजा सारकें तांकां गवळी कोर आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाप्पा, भाग्योन जुआंव मारिया वियानीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर शासनीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताचे सांगताक शासनाचें सूख भोगूंक आमकां तुज्या गुवळ्यांक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. किरीत भाशेन सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां कायतान हांव आनी सगळे गवळी फिरगोजांनी आशिल्ले तुमकां दिन भासतात. तुमच्या मागण्यांच्या पालवाक लागून तुमच्या मागण्यांचो तेंको तुमच्या बऱ्या उतराची उब तुमचो सांगात आनी जेन्ना आमी चुकता तेन्ना तुमी आमच्या नदरे मुखार आमची चुकी हाडूं आनी भाशेन आमी जेजूच्या काळजा सारके जावन तुमकां आमच्या शेडयांक जेजूशी व्हरूंक हो आमचो मुखेल वावर. हें काम करूंक तुमचो तेंको तुमची अपुरबाय तुमच्या मोगाची उब आमकां जाय. भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां आमच्या मना काळजान दवरून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या पाद्री पासत अशेंच मागत रावचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया. F15 मोसो पाटलाव करूं पान 9 आनी 2. F15 पेज 92. आपणाच्या जिवाचो